विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलै ते 10 ऑगस्ट मेरेन जातले। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी अधिवेशनाचे समन्स जारी केला। अधिवेशन 18 दिसांचे आसतले। अधिवेशनात प्रश्नोत्तरा सयत खात्यांच्या मागण्यांचेर चर्चा जातली। कोविड महामारी उपरांत चड तेंप चलपी हे पयलींच अधिवेशन आसा। पावसाळी अधिवेशन 20 ते 22 दिसांचे आसतले अशें सभापती रमेश तवडकार हाणें हाचे पयलींच स्पश्ट केल्ले। ते प्रमाण हे अधिवेशन 18 दिसांचे आसतले। हाचे पयलींचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फकत 5 दिसांचे जाल्ले। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चड दिसांचे आसचे अशी विरोधी आमदारांची मागणी आशिल्ली। पावसाळी अधिवेशन चड दिसांचे जातले अशें आश्वासन तेन्ना सरकारान कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेंत दिल्ले। राष्ट्रीय खेळा सर्तींतल्या गोल्फ ह्या खेळा खातीर मुळावी सुविधा नाशिल्ल्या कारणान ह्या खेळाचें आयोजन पुण्याक जातले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली। मात फुडाराक ह्या खेळा खातीर गोंयांत फावो तसो मैदान तयार करपाचें आश्वासन लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार दिलें। देस्तेरोच्या थळाव्यांनी संकल्प आमोणकाराचेर केल्ले आरोप मोरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षान भायर आयले। संकल्प आमोणकारान भाजपा पक्षांत प्रवेश केलो पूण ताचे समर्थक सोशल मिडियाचेर आजून मेरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक लक्ष करतात। देखून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानवडेन लक्ष घालून भाजपा विरोधांत जाल्लो वाद सोडोवचो अशें आवाहन मोरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान केलां। फाटल्या 6 वर्सां सावन देशांत सुरू आशिल्ल्या भ्रष्टाचाराक भाजपा सरकारान पूर्ण विराम लायला। मोदी सरकाराच्या काळांत अत्याधुनीक साधन सुविधा उबारला तशेंच संवसारीक मळार भारताक उंचेल्या पावंड्यार व्हेला अशें मत केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी व्यक्त केलां। ते दवरले संपर्क से समर्थन अभियाना वेळार उलयताले। फाटल्या सप्तकांत फर्मागुडी वयल्या नीट विद्यार्थ्यांक मारबोड्यो केल्ल्या खातीर अशा घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर शेनवारा फोंडा पुलीस स्टेशनान खासा बसका घेतली। इंजिनियरिंग कॉलेजीची गेट रातच्या 8 वरां उपरांत बंद करतले। 8 उपरांत जर कोणूय कॉलेजीच्या भितर प्रवेश करपाक सोदता ताची नोडल ऑफिसर खर तपासणी करतले। रातच्या वेळार थळावे भुरगे बेकायदेशीर प्रकरणां करतात ते ह्यान फुडें जावचे नात अशी माहिती फोंडेचो उप अधीक्षक आशिश शिरोडकारान दिली।
करंजळी वाठारांतल्या सगळ्या इमारतींचे गाणयारा उदकाची पायपलायन दर्यांत सोडला असो आरोप आपाची फुडारी सिसील रॉड्रिगीज हांणी केला. हाका लागून मलेरिया, डेंग्यू सारक्यो रोगांची दुयेंसां जावपाक लागल्यात. फावो तशें सिवरेजीचो प्रकल्प पुराय जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटात अशें तिचें म्हणणें. ह्या सगळ्याक कारणीभूत कोणाक थारोवपाचो असो प्रस्न तिणें ह्या वेळार उपरासलो. फोंड्या सफा मशीद जंक्शना लागसार कांय गाडयो खाजगी बशी कशाय कश्यो टर्न मारतात. तर टर्न मारपाक बंदी आसतना लेगीत टर्न घेतात. देखून आतां ह्यान फुडें टर्न मारतना दिसल्यार दंडात्मक कारवाय करतले अशी शिटकावणी येरादारी पुलिसांनी दिल्या. तशेंच फाटल्या 6 म्हयन्यांत येरादारी नेम मोडपाचें प्रमाण चड वाडल्यात. देखून नेम मोडप्यांचेर ह्यान फुडें कडक कारवाय जातली अशी शिटकावणी ह्या वेळार पुलिशेन दिल्या. मडगांवां कार चलोवपाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान चलोवप्यान कार व्हरून पॉवर हावस ह्या दुकानांत मोकली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातांत 3 दुचाकी गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. जाल्यार दुकानांचें 3 ते 4 लाखांचें लुकसाण जालां आसुंये असो अदमास दुकानदारान उक्तायला. ह्या अपघातांत कार चलोवप्याक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा. सांग्यार मुंगेली वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जाले. कितलेशेच दीस जाले ही पायपलायन फुटून भौशीक बांदकाम खात्यान दुरुस्त करच्या परस पायपलायनीक पोती बांदून दवरिल्ली आसा. देखून थळाव्यांक उदकाचो उणाव सोदचो पडटा. ताका लागून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी केल्या. काणकोणच्या नगरसी वाठारांतल्या सदानंद सरोवर तळ्याची सामकी बाबत अवतिकाय जाल्या. फाटल्या वर्सा 54 लाख रुपया खर्च करून ह्या तळयेचें सोबितीकरण केल्लें. तळें पळोवपाक गोंयांतले तशेंच गोंया भायले कितलेशेच पर्यटक येतात. पण तळयेंत आशिल्ल्या उदकाक किडे पडिल्ल्यान उदकाक वास मारता आनी पर्यटक नाकार हात धरून परते वतात. पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर ह्या तळयेंत बदकां आशिल्लीं तीं मेली. देखून तळयेची जतनाय घेवन पयलीं आशिल्ली तशी तळी आमकां दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
सरकारी जमीन दिसली म्हूण ती हाडूंक नाका, ती गोंयच्या फुडारा खातीर राखून दवरात असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मारून सरकारी जमनी आडयतल्यांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी दिल्या. मयेकारांक तांच्यो जमनी मेळटल्यो अशें ताणें स्पश्ट केलां. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी आमदार प्रेमेंद शेट हांच्या हजेरेन मयेच्या लोकांक सनदां वांटप सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयतालो. सुमार 324 लोकांक सनदी वांटल्यो. ह्या वेळार झेडपी शंकर चोडणकर, महेश सावंत, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, मामलेदार राजाराम परब आनी वेगवेगळ्या पंचायतींचे सरपंच हाजीर आशिल्ले. सिरियल दुपट्टा किलर महानंद नायक हांचो फोटो पुलिशेन व्हायरल करचो. तो 14 वर्सां पयलीं जसो दिसतालो तसो आतां दिसना. ताच्या रुप्यान पुराय बदल जाला अशें समाज वावुरपी तारा केरकर हिणें मागणी केल्या. महानंदाक 21 दिसां खातीर जेली भायर हाडप समा न्ही अशें मत तारान उक्तायलां. तशेंच महानंदा आड जाणें कागाळ केला ताच्या जिवाक धोको आसा, ताका लागून पुलिशेन अशा पिडीताक सुरक्षा दिवची अशी मागणी तिणें केल्या. व्हॉलीबॉल वर्ल्ड बीच प्रो टूर 2023 ही नामनेची आंतरराष्ट्रीय बीच व्हॉलीबॉल सर्तीचे यजमानपण गोंय करतले. 19 ते 22 ऑक्टोबर मजगतीं जावपी ह्या सर्तींत 50 देश वांटेकार जातले. भारत हो हेर 17 लीग देशां भितरलो एक देश जावन आसा जो ही सर्त ह्या वर्सा आयोजीत करता आनी आयोजकांनी गोंय राज्याक पसंती दिल्या. आयोजकांनी गोंयच्या कांय दर्यादेगेवेल्या रेवेचे सॅम्पल चांचणे खातीर कॅनडा धाडल्यात. चांचणी जातकीच खंयच्या दर्यादेगेर ही सर्त जातली हें निश्चित जातलें, कार्यकारी अध्यक्ष जीत आरोलकारान सांगलें. भाजप सरकारान गोंयची सर्वांगीण उदरगत केल्या अशें मत मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी व्यक्त केलां. भाजपान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाभ सामान्य मनशांक जाता. आर्थीक आसूं वा हेर पद्दतीन ह्यो येवजण्यो समाजीक उदरगत करपाक म्हत्वाची मजत करतात अशें मत मायकल दोपो हांणी व्यक्त केलां. पर्रा पंचायतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत तो उलयतालो. पावसान झाडां लायात, पर्यावरण पांचवेचार दवरात असो संदेश दीत कृषी मंत्री रवी नायक हांणी शेनवाराक कवाथे, चिकू, आंबो, सुपारी तशेंच हेर तरेच्या झाडांचे वांटप केलें. ह्या वेळार फोंडेकारांनी व्हडा प्रमाणांत हाजेरी लायिल्ली. लोकांनी ह्या झाडांची पिकावळ घेवन फुडारांत उत्पन्न मेळोवचें म्हूण ही कार्यावळ सरकार दर पावसान घडोवन हाडटा अशें रवी नायक हांणी सांगलें.
कळंगूट वॉर्ड नंबर 2च्या सुमार 60 परस चड शेतकारांचे ज्योती भाताचे बियाणे तसेच सारे वाटप शेनवारा जाले। शेतकारांक आदार दिवपाच्या हेतान आपण ही बियां वाटल्यात अशी माहिती ह्या वेळार पंच वांगडी प्रसाद शिरोडकर हांणी दिल्या। कळंगूटची शेतां उरची ती थळाव्यांनी रोयची म्हूण हो उपक्रम चालीक लायला अशें शिरोडकर हांणी सांगलें। दिवचल शारांतल्या साश्टीवाडो बोड्ड्या वाठारांत बांयन पडिल्ल्या बैलाक सुखरूप भायर काडलो। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळयतकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून JCB यंत्राच्या आदारान बैलाक सुखरूप भायर काडलो। मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्ले बांयन शेनवारा फांतोडेर हो बैल पडिल्लो। म्हापशा अंसाबाद वाड्यार रातचे अचकीत एका घराचेर आंब्याचें झाड पडलें। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून झाड कातरून सुवात मेकळी केली। ह्या घडणुकेन गाडयेचे आनी घराच्या छप्पराचे मेळून सुमार 60,000चे लुकसाण जालें। सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना। वेळूस वाठारांत वाळपय ठाणे वटेंतल्यान भर वेगान येवपी गाडयांचो अंदाज येनाशिल्ल्या कारणान अपघात जावपाचें प्रमाण वाडतूच आसा। ते खातीर हो रस्तो रूंद करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांक कडल्यान जाता। वॉल्त आशिल्ल्या कारणान भर वेगान येवपी गाडयेचो अंदाज काडप कुस्तार जाता। तशेंच रस्तो अशीर आशिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडटा। मयेच्या केळबाय वाड्यार घडोवन हाडिल्ल्या रक्तदान शिबिराक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो। गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या आदारान गोमंतक परशुराम सेनेन शेनवारा ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें। केळबाय वाड्या वयल्या श्रीराम वन सभाघरांत हे शिबीर जालें। परशुराम सेनेचे मुखेली शैलेंद्र वेलिंगकार हांणी शिबीर आयोजीत करपा फाटलो हेतू सांगलो। चिंचोण्याची 3.5 लाख चौकण मीटर जमीन 20 वर्सांच्या तेंपा उपरांत पिकावळी सकयल हाडला।
चिंचेटी फार्म्स क्लब आणि शेतकी खात्याचे विभागीय फाट्याच्या जोड पालवान ही शेतां रोयल्यात. शेतकी जमीन पडीक उरची न्ही, ती पिकावळी सकयल येवची म्हूण कोमुनिदाद सुवातींनी लेगीत अशा तरेन शेती जावपाक जाय अशें मत ह्या वेळार क्लबाच्या वांगड्यांनी उक्तायलां. देवकी कृष्ण मंडळाची दुसरी वारी शेनवारा सकाळी पंढरपुरा वचपाक भायर सरली. देवकी कृष्ण देवळा कडल्यान ह्या वारयेची सुरवात जाली. ह्या वेळार मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी नाल्ल फोडून वारीक सुरवात केली. 13 दीस ही पांयवारी आसून 26 जुनाक ते भक्त पंढरपुरा पावतले. एकूण 33 वारकरी ह्या वारींत वांटेकार जाल्यात. पुरू 16 जाण गेल्ले अंदू 33 जाण वयता. फुडल्या वर्सा देवाच्या कृपेन आनीक डबल जातले अशी आस्त आसा अशी उमेदीन एका वारकऱ्यान सांगले. SKF मॅरेथॉनाची 13वी आवृत्ती 10 डिसेंबराक वास्कोन जातली अशें वास्को स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष नितीन बांदेकरान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. दर वर्सा सुमार 6 ते 7 हजार खेळगडी ह्या मॅरेथॉनांत वांटेकार जातात. दर वर्सा SKF मॅरेथॉनाक उपाट प्रतिसाद मेळटा. ह्याय वर्सा असोच प्रतिसाद मेळटलो हातूंत दुबाव ना असो विश्वास नितीन बांदेकार हाणें व्यक्त केला. वाळपय शारांतल्या शाळेंनी योग दिसाच्या तयारेक नेटान सुरवात केल्या. येता ते 21 जुनाक आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतले. ताचीच पूर्व तयारी म्हूण वाळपयच्या श्री हनुमान विद्यालयान विद्यार्थ्यांक वेगवेगळे योगाचे प्रयोग शिकोवन योग दिसाची तयारी करतात. हातूंत विद्यार्थ्यांचो खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. गोंयचो क्रांती दीस लागीं पावलो तरी लेगीत प्रशासनाची तयारी मात पुराय जाल्ली ना. आझाद मैदानाचेर आशिल्ल्या हुतात्मा स्मारकाचेर चुको आशिल्ल्या तख्तो काडून उडोवन ताचे बदला दुसरो नवो तख्तो लावपाचें काम क्रांती दिसाच्या आदले दिसा म्हणल्यार शेनवारा जाता. हाचे वयल्यान आयत्या वेळार कितले सुशेगातीन सरकाराचे कारभार चलता ताचो प्रत्यय येता. म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या नव्या तख्त्यान पद्मश्री बाकीबाब बोरकार हांच्या नांवाचो बीबी असो उल्लेख केला.